fear and anxiety in the minds of people of Nune, Netravali, Kumare, Bhati of Sangyon constituency and other part of the state due to damage to the crop such as paddy and other agricultural produce by the wild animals such as bison, wild boar, monkey, peacock. येवन नाचधूस करता खरी गजाल म्हूण तेजे खातीर म्हजी डिपार्टमेंट म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांनी फेन्सिंग करून वेगवेगळे भाशेन फेन्सिंग करून तांकां येवपाक जायना हे प्रिकॉशन काही प्रमाणात घेतला पण तरी देखून हे वायल्ड एनिमल येतातच आनी शेताची लुकसाण करता हें खरें बाकी जे आसा ते वायल्ड एनिमल म्हळ्यार फॉरेस्टाचो इशू ते म्हणजे तेजेर हे फुडें सीएम सांगूं शकतात. हांव मागतां चीफ मिनिस्टरा कडेन हे सगळे स्टेटींनी सेंट्रला बरोवपाक जाय एक तो फॉरेस्ट एक्ट पळय आहा तेजे बारीकशे कितें चेंज करपाक पडटलें ना आतां प्रॉब्लेम चोय आज तूं तरी रानां वचत पयलो एक टायमाचेर तो रानदुकर पळय म्हणटा तो तुका दिश्टी पडपाक डिफिकल्ट आतां तुका सारकें आजरान दिश्टी पडाय हांव उमेद येता माचकां म्हणटा ताका पण म्हाल जाता भितर पडना रे तो बार दीस बोब माता कित्याक तो कितें करता ते लोक ती बरी येता हेचे हाताय आपले हान काबार कोताय हेजेर कितें तरी एक उपाय काडपाक जाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर तूं योंग आहा तें चीन तेजेर. We need to take the precautions. आमकां boundaries of the forest also we need to finalize. At least there आमी boundaries म्हणजे जर finalize केल्यो जाल्यार थोड्याशा प्रमाणात तांकां गांवांत येवपाचें जें आसा हें हाडपाचें वॉट एवर द प्रिकॉशन्स ज्या ज्या जाग्यार आमकां घेवप शक्य आसा त्या त्या जाग्यार आमी प्रिकॉशन्स घेता. खंयच्याच मदीं वर्मीन डिक्लेअर करपाचोय विशय आशिल्लो बट तो फुडें वचूंक ना पण आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात क्रॉप डिस्टर्ब जाता त्या खातीर वर्मीन डिक्लेअर करपाचो मदीं विचार करताले सरकार ताजेरूय आमी परत एकदां वी आर आमी पळयता कितें करपाचें तें देन अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन टेक